Traffic trouble continues at the Ponda-Bethoda junction. Viral Sabre points out that before installing signals at Bethoda, authorities should have addressed the need for a stop signal on the McDowell-Ponda stretch. The situation gets worse as the narrow road from Kandepar to McDowell makes it difficult for heavy vehicles to turn, especially when traffic halts at the signal. Locals now urge PWD and highway officials to visit the site and take immediate steps to resolve the growing congestion. हांव आसा बेतोडा लायनीचेर आमच्या बेतोडा जंक्शनाचेर आमच्या फोंडा बेतोडा जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर आसा हांगा ट्रॅफिक सद्या हे स्टॉप सिग्नल सुरू जाल्ले आसा सगळे वटेन एक बरो हे केल्लो आसा आमच्या डिपार्टमेंटान पण त्रुटी दवरल्या हांच्यांनी फास्ट सगळीं कामां केल्या खरी पण जे बेतोडेच्यान गाडयो येता तांकां स्टॉप लायनूच ना हांगा तांकां एरोय दाखयना बेतोडे वता पळय तो एरोय दाखयना आनी ते अर्दवर उरले म्हणटा भोंवतण बेतोडे वचपाक ग्रीन सिग्नल दाखयना हय हांगा रोडूय पयल्या रोडाच्या हांगा एक स्टॉप सिग्नल ना जे बेतोडे लोकांक जे येता तांकां जर सिग्नल हे पळयतलो जाल्यार हांगा स्टॉप सिग्नल ना खंय गाडी थारोवपाच्यो केन्ना स्टॉप सिग्नल पडटा तेन्ना रावपाचें खंय हांगा एक आनी रोड पयल्या तर हे रोडाची दुर्दशा जाल्ली आसा हांगा तूं पळयतलें आनी बेतोडे वचपाक हेवटल्यान रायट सिग्नल ना बेतोडे जर लोकांक वतलो आनी जे ट्रक येता हांगच्यान हेवी लोड ट्रक येता ते हांगा फसतात हांगच्यान जे आतां खांडेपारच्यान रोडाच्यान ट्रक येता जे हांगा भितर वता तेन्ना हांगा ब्लॉकान उरता हांगा ब्लॉक जाता कारण ह्यो गाडयो हांगा रावतात हांगा तुमी जर पळयतले जाल्यार बेतोडे वचपाचें हांगा हें दिसना कितें म्हणटा तें आमचें सिग्नल दिसना बेतोडे वचपाक ग्रीन सिग्नल दिसना तो लेफ्ट रायट गव्हर्मेंटान आतां एक्सिडेंट जाले बरोबर घाई गडबडींनी सिग्नलां सुरू केल्या पण म्हाका दिसता हें पयलीं तेंच्यांनी सगळे सिग्नलां करपाक जाय आशिल्लीं स्टॉप सिग्नल जाय आशिल्ले स्टॉप लायन जाय आशिल्ली मेन म्हटल्यार ती करपाक ते विसरले हांगा एक ट्रॅफिक पोलीस जाय मेन म्हटल्यार हांगा एक ट्रॅफिक पोलीस दवरपा जाय थोडे दीस तरी कारण लोकांक कळटा म्हटल्यार हे वेळ जातलो कन्फ्युजन जावपा जायना आनी मेन म्हळ्यार एक्सिडेंट जावपा जायना हे आतां खड्डो पळयात हो मेन रोड आतां हो हे पळयात मेन रोडाचेर जाता हांगा ह्या जंक्शनाचेरूच हांगा एक्सिडेंट जावपा ना जाल्यार कितें जातलें आनी लेन पळय हांगेले दोन हो मोबायलाचेर पळय व्हडलो ट्रक हो J12T0693 तो मोबायलाचेर आहा J12T0693 नोट करचो SP ट्रॅफिक इज ऑन मोबायल हय थँक्स टू द PWD डिपार्टमेंट एंड द ट्रॅफिक एवरीवन आमची सिग्नलां सुरू जाल्या पण घाई गडबडीन जाल्या तेन्ना सगळें करून म्हाका दिसता सुरू करपाक जाय आशिल्ली थोडे दीस तरी हांगा ट्रॅफिक पोलीस दवरचो फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक आनी हे पळयात तुमी ह्या सायडीन अजुनूय रोडा सायडीन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता काल ती एक रिक्षा हांगा दवरलेली ताका लागून थंय एक्सिडेंट जाल्लो आज पळय हांगा दोन गाडयो अजून तुमकां दिसता ह्यो ट्रक व्हडले मेन रोडाच्या 3 मिटरा भितर खंयच गाडयो पार्क करूं जायना अशें म्हणटात आमच्या गव्हर्मेंटान रूल काडला पण हांगा सगळे व्हडले कंटेनर ट्रक सगळे रोड सायडीन दिसचे पडटा फ्रॉम कुर्टी आमिगोस टील थंय सगळे कडेन दिस इज द बेतोडा जंक्शन वीच निडेड सिग्नल्स आमच्या नागरिकांनी हांगच्या मागणी केल्ली हांगच्या बेतोडेच्या ताका लागून ह्या आतां सिग्नल हांगा पडल्या हे पळया आतां हें कन्फ्युजन पळया हांगा हेणें पार्क केल्या आनी हांगाच ब्लॉक पडला आतां ताका लागून ती स्टॉप लाईन ना ते कडबडीत जाल सगळे स्पीड ब्रेकर ना परत ताका हे ना कितें स्टॉप लाईन ना ते लोक फुडें येवन उबे रावता तेन्ना बेतोडे सायडीच्यान जी हेवी गाडी येता पळय ताका वचपाक ते प्रॉपर स्पेस मेळना रस्तो अरून जाता आनी ते गाडी येते आसा पळय लायला पळय त्यो मोडल्यात हे आतां हायवेन केला न्ही हे लोकल PWD हे रस्ते पळयता लोकल PWD
लोकल त्याची गोवा गोवा ती त्यांनी आणि नॅशनल हायवे ते हे नॅशनल हायवे ना तो सिग्नल बी दिल्या दिल्या आणि ते इम्प्रोवाइज त्यांनी कितीतरी इम्प्रुव्हमेंट केला. मग गोवा गव्हर्नमेंटनं त्याच्यावर थोडे कितीतरी आपले पुढाकार घेऊन ते करपाक जाय. पण हेवटल्यान वतना बेतोडा वचपाक सिग्नल ना म्हणून कितें म्हणटाले मरे ते वचपाक आसा पण तशें येतले लोकांक आसा हांगा सर्कल नाशिल्लें सर्कल ना काय कळना सर्कल नाशिल्लें ते कळना कळना खंयच्यान वचपाक मेन म्हळ्यार सर्कल जाय कामां जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.